पूण जावचें मनशा जिनोस म्हणलें जेजू जाणा, देखूनच तो पूण जावचे विशयांतली गजाल सांगता. जेजूचे शिकवणेंत एके रितीचो निरंतर सर्गीचो गांस आसचो दिसून येता. 8 भगिनी सर्गींचें राज कोणाचें म्हणलो जेजू. दान धर्म मागणे उपास देवाक मेच्चूंक करच्यो भक्ती करण्यो म्हूण स्पश्ट केल्लो जेजू आतां सर्गार दिरवी पुंजाया म्हणटा. एके रितीन पळयल्यार जेजून दिरवी पुंजावची वपारस सांगली. जायते फावटी पुंजायलेली दिरवी उपकाराक पडनासली जातात. कलम मांडून गी, किडीन खावन गी, चोरांनी लुटून गी, सांशीन खांतोवन गी, वाडय लागून गी पुंजायलेलें विबाड जाता. ही सर्ग घेवन जेजू सर्गींच्या राजा विशीं उलयता. सर्गींच्या राजा उदेशी पुंजायल्लें दिरवें अशें विबाड जाता म्हणलें भें वा आकांत ना. असली दिरवी एकल्यान धैर्यान पुंजावियत, तर सर्गी पुंजावियत तसली दिरवी कसली? पयल्यान पयलें सर्गा विशीं चिंतून जियेल्लें वा काळीज सर्गी उबारून जियोवचें जिवीतच एक दिरवें. दुसऱ्यान 8 भगिंत व्यक्त जाल्लें आनी जरालतरान सांगचें तर मातेवाचे सुवार्थेंतले जेजूचे शिकवणेंत व्यक्त जाल्लें जेजूच्या पाटलाव्यांनी जियेचें जाल्लें जिवीत सर्गी दिरवें पुंजावंक करता. अशें जेजूच्या पाटलाव्यांचे दोळे वा तांणी संवसार पळोवची रिती सर्गी दिरवी पुंजावचे दिशेनच आसूंक जाय न्हय.